तुम्ही पळयता गोवा रिपब्लीक 24 तास. म्हजें नांव दामोदर कोरगांवकर. प्रेझेंटली हांव आसा फोंडा पुलीस स्टेशनाचेर. ह्या पुलीस स्टेशनाचेर एक प्रकरण आयिल्लें आसा जो हिंदू लिडर राजीव जहा आनी एक प्रकरण आयिल्लें आसा त्या यो कोण उलयता? सर तुमचें नांव कितें? अब्दुल सर कितें इन्सिडंट जाला आयज तुमी? डिलीट मारता कमेंट मागीर साहेबान सांगू म्हणलें. मागीर ह्यो गाय मारपा लागलो बुरशे मादरचो हे ते म्हणून मारपा लागलो. हांव म्हणलें तूं मादरचो ओके म्हाजी तुमकां चूक ना पळय हां ओके हांव म्हणलें तूं मादरचो म्हाजे हात उबारलो मारपाक. ओके हात त्यो उबारलो. गाळयो बीन त्यो सांगू नाका फक्त एक बॅड वर्ड्स म्हटल्यार बरें. जाता. ओके तर इन्सिडंट कितें म्हणून जाला तुमचो? स्टार्ट खंयच्यान जालें? स्टार्ट आतां आमी ताका एक कॉमेंट मारलेलो. तेणी कसलो पोस्ट घातलेलो? हय तेणी एक पोस्ट घातलेलो तेजेर आमी कॉमेंट मारलेलो कितें तो कॉमेंटा लागून तो इन्सिडंट जाल्लो. काल येयले हांगा काल जालें सगळें जालें. काल तुमकां पिआयन आपयलेलें? काल पेन आपयलें तेणी बरोवन घेवन घेतलें आमचे कडल्यान अशें म्हणून. काल गेले जालें न्हू आतां आयज म्हाका हो मेळ्ळा शालिमार हॉटेला कडेन सांजचो. हांवें म्हाज्या फ्रेंडा शालिमार हांगा वांगडा फोंडा सायडीन? आं पोंडा शालिमार. ओके ते आमी फ्रेंडा वांगडा रावलो हांगा उलयत आनी हो म्हाका येवन विचारपा लागलो आरे तुवें कॉमेंट कितें डिलीट मारना? हांव म्हणलें म्हाका साहेबान काय सांगू ना. म्हाका साहेबान सांगलें हांव डिलीट मारता. तूं कोण म्हाका विचार कितें उलट म्हणलें ताका हांवें. जाल्यार म्हाका गायो मारपा लागलो बुरशे आनी म्हाजे हात उबारलो. म्हाजे हात उबारतकीर हांवें मागीर तेजे उलट तेजे हात उबारलो. ओके म्हाजे कडेन आय विटनेसय आहा जाय जाल्यार कोणी कोणाचे हात उबारला तो. आनी आतां तुमचो डिमांड कितें आसा? डिमांड कितें आतां हांव तसोच आतां डेली असोच करतलो. म्हाका आतां पीआय कडल्यान हांव आतां बरोवन घेतलो. म्हाका सपोर्ट जाय आतां पीआय कडल्यान. म्हाका आतां श्युरिटी जाय. म्हणजे तुमकां दिसता तुमकां जस्टीस मेळना? म्हाका जस्टीस जाय. हांव आतां झगडलो पीआय कडेन म्हाका जस्टीस जाय म्हणून. आतां म्हाजो डेली येवन म्हाका आतां टॉर्चर बी केल्यार कितें करतलो? हांव एकटो भोंवता बायक घेवन. तुमकां कितें आंगांक लागलें बीन अशें? म्हाजें फक्त हांगा लागला आनी पोटाक मातशें हांगा लागला. ओके आनी तुमी कितें तरी फातर बीन अशें उडयला? फातर मारलेलो तेजेर मारपाक पूण ताका तो फातर लागला. म्हाका फाटल्यान एकट्यान धरलो म्हाका. अच्छा फातर उबारलेलो ना म्हणना हांव पूण म्हाका फाटल्यान येवन एकट्यान येवन धरलो म्हाका. एकट्यान धरलो? हय. ओके आनी ते जो आतां व्यक्ती आहा हो राजीव ज्या ते कितके जाण आसले? तो एकटो येयल्लो गाडयेंतल्यान. आनी तुमी कितके जाण? हांव एकटोच. तुमी एकले आसले? हय. आतां तुमचो डिमांड असो कितें आसा? आतां फुडें कशें कितें तुमचें डिमांड म्हणल्यार सर पळय आतां हो डेली असो येतलो झगडपाक बीन काय म्हणून. ओके आनी तुमच्या वांगडा आनी कोण आसले? थंय असले भुरगे असले म्हाजे कडेन. तुमकां जर जाय आय विटनेस जाय जाल्यार तुमकां हाडून दाखयता हांव आय विटनेस. ओके तशें काय ना तुमकां दिता हांव आय विटनेस. हांवें तेजे हात उबारना गाळयो मारना काय ना. ओके स्टार्ट तेणी केल्ली. ओके सायटीक राव. ओके ही वाईफ तुमची? काही वाय मॅडम आनी कालचे इन्सिडंट घे. काल हो भितर काल म्हणटा तुमकां आपयलेले काल येतले काल भितर म्हणटा ही गव्हर्मेंट स्टुडंट हेल्थान आसता कामां. ओके आनी हो काल भायले सांगता म्हाज्या तो हेल्थान कोण कामां आतां खबर आपल्याक काय आपूण सांगून डायरेक्ट काणकोण ट्रान्सफर मारता आनी आयज सांगता सगळ्यांक तडीपार करता 2 म्हयन्यान. ओके गुंड काय PM हांगसरलो UPच्यान येवन हांवता हांगसर दादा दाखयता सांग पळय म्हाका. मॅडम तुमचें कितें म्हणणें हेजें सर कितें पळया चलता? आतां आमचो आजो हो रमजान म्हयनो तुमचें चालू नांव आसा. कितें? माय नेम इज मिस खान खदीजा शेख एल शेख. हांव तेंची वायफ समी शेखाची वायफ तुमकां. आनी हांव उलयता म्हटल्यार अशें म्हटल्यार सर आतां हो आमचो रमजान म्हयनो म्हटल्यार आमी कोणाची वाटी वचपाची ना कोणाचें हें करपाचें ना. पळया सर तुमचें कितें रिलिजनाचें कितें आसा तुमी तुमचे कडेन सांबाळा. आमचे रिलिजनाचें कितें आसा आमी सांबाळटा. पळय आतां म्हाजो घोव एकटो भोंवता कितें करता तांच्यांनी हो आतां आयज ताणें हात उखल्ला फाल्यां ताका तो जितो मारतलो मागीर कोण पळयतलो? हू इज रिस्पॉन्सिबल? आं तो डायरेक्टली हात उखल्ला. दीस इज नॉट जस्टीस. तुमचे काल कितें इश्यू जाल्लो तुमी ते येवन हांगा मिटयले तुमचे बरोवन घेतले तुमी कितें केल्यात फिनिश करून तुमी गेले रिटर्न केल्यात. आतां म्हणटा हांव तुका हात उखलपाची गरज नासली. अरे तुमचे रिलिजन म्हणून तुम्ही कित्याक रिलिजनाची वाट लायतात? गोंयान अशें केन्नाच जावं नासलें. हिंदू मुस्लीम एक जावन रावताले. हिंदू मुस्लीम आसूं कॅथलीक आसूं सगळीं आमी एक जावन रावतलीं भावा भशेन. आमी कितें फंक्शन आसलें तेंगेर वयताले. मुस्लिमांचें फंक्शन कितें आसलें तेंच्यानी आमच्या घरांत येतालीं आमी खातालीं कितें प्रसाद आसूं कितें देवळान आसूं खंय वचपाक आमी सगळीं वयतात.
आनी आमी केन्नाच सोडिना हो आमकां धमकी जा वयल्यान आनी फॅमिली मॅटराचेर येता हांव आतां गव्हर्मेंट सर्वंट सर आणि म्हाका धमकी दिता, तुमच्या दिपणाला कोण ना, सगळ्यांक सगळ्या धांवत हांगसरल्या. आतां म्हणटा कोण काणकोण मारतलो? काणकोण मारतलो मार बाबा काणकोण मारपाचें आसा उपकार जातलो मार तुजे मारपाचें आसा जाल्यार आमी तुजे पांय धुवन पाणी पियेता तशी करपाची न्हू लोकांच्या बायलेंचेर भुरग्यांचेर वचपाची न्हू तुमचे कितें पर्सनल आसा दादल्यांचे इश्यू आसा ते तुमी थंयचे थंय मिटोवपाचे आनी मोकळे जावपाचे अरे तूं बजरंग दलाचो आसा येस आय एक्सेप्ट आय एम व्हेरी ग्रेटफूल दॅट यू आर फायटींग फॉर द रायट्स आय एम व्हेरी प्राऊड ऑफ यू दॅट यू आर फायटींग फॉर द रायट but don't make the what you are fighting, what you are doing, don't make the issues like the stupid way. This goes the message when you are doing the stupid way, the message goes the wrong way. कळ्ळें तुमकां तुम्ही बजरंग दलाचे आम्ही तुमकां आम्ही नमस्कार करता हात जोडून तुमकां अशें नमस्कार करता आम्ही म्हणान तुम्ही वायट म्हणून तुम्ही बऱ्याकूच करतात पण आमचे बी एक आमकां वाटे आमचे येऊ नका बीफ खाता आम्ही खावपाचे आमचे ते आमकां तुम्ही कोंबड्यो खातात तुम्ही वेज खाता आम्ही तुमकां आडयला ना आडयना आम्ही कितें खाता आमकां खावपाक दिया तुम्ही कितें खाता तुम्ही खावपाक खाया सर तुम्ही मदीं उलोवना मदीं सर 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 लिसन सर तुम्ही हां दॅट विल तू प्रेसाक सांग दोन मिनिटं सर पळय सर तुम्ही आनी रॉंग मेसेज डायरेक्टली हात घातले म्हटल्यार रॉंग मेसेज सर उदोवचें नांव काय उलोवना तुम्ही म्हणलें पळय तुमकां हाडयला आमी हाडपाक शकना ना हाडोवपाक शकना पण आता हो हाडयता न्हू सर ना 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 आमी आता तेणे हात सर म्हाका एक सांगा चिकन मारलेले कितें करतले एक मिनिट आयका काल कितें जालें परदेश हय जाल्यार म्हाका खबर आसा एवरीथिंग आय नो सर चिकन लेबल मारून गायचे मी ते सोड ते नाका बाबा पळय हांवें ते कमेंट केली मारलेली बाबा पळय हांवें कमेंट तू चिकन लेबल ते सारखे हांवें ते कमेंट केली मारलेले कशें सारखे हांवें ते कमेंट केली मारलेले लेबल दॅट इज रॉंग लेबल लावून त्यांनी बीज धाडलेलो हांगा दॅट इज रॉंग आय एक्सेप्ट इट आय एक्सेप्ट दॅट इज रॉंग या आय नो दॅट आम्ही कोण हाडला तुमचे मटणाचे आमकां जे लीगल आसा पळय गोवा मीट कॉम्प्लेक्सान तेका कोणे हाडना कोणेच हाडना पळय हांवें ते कमेंट केली मारलेली खबर बाबा पळय कोण म्हणले तू हाडयता तू गौरक्षक तू हाडयता रायट आय एक्सेप्ट पण तुझ्या वांगडा तो रायट तो सची ना तेका रायट ना म्हणले कित्याक त्यांनी आमच्या वांगडा बसून बी समजा हातला खाल्ला माझ्या घरान हांगा तू सांगतले 10-15 सांगतले तुका हांगा माझ्या घरान म्हाका येऊन सांगून गेला सर सर आम्ही खावना आम्ही मागता न्ही ऐक सर तुम्ही खाऊ ना आता पळय एक सांगता तुका रायट धरपा तुम्ही एक पॉइंट म्हणून एक पॉइंट म्हणटा आता कोणाय हांव काश्मीरान बॉम्ब घालले मुस्लिम हांव तुमकां ब्लेम करूं शकना बिकॉज आमी वी लिव्ह इन इंडिया वी कम्युनिटी हार्मनी हांवें तेच कमेंट मारलेली की तू रायट सायडीचो सचिन रावला पळय तेका रायट ना गौरक्षक म्हणपाक कित्याक त्यांनी आमच्या वांगडा बसून बीफ समजा खाल्लो आणि म्हाका सगळें म्हाका सांगून गेल्लो आसा कमेंट मारले हांवें ते कमेंट मारले किमा कर आपूण येता इस्लामा बाबी या म्हणून त्यांनी खाला पण हांगा तुका सांगतले 10-15 सांगतला तुका खाला म्हणून म्हाका बी सांगला ताणें पर्सनली म्हाज्या घरान येवन हांव हांगा कोणा ते तुम्ही तुमचे पण हे सर कितें हात लावपाचे न्हू हांव कितें म्हणटा ताणें हात लावपाचे हांव सिंपल कितें तो इशू तुम्ही रॉंग घेतला आसतलो मे बी आदी हांवूय आशिल्लो कितें म्हणलें जे रॉंग जाता पळय नुस्तें जावं ते जे मिक्सिंग जावन येता कितें जाता तें रॉंग एक फ्रूट पासून तुम्ही ना तुम्ही आता खजूर ओपन करता ताका इंजेक्शन मारून पण दिले बरें सारकें बट हांव तुमकां आमी गाय खावपाक शकना धरले न्हू ना गायचे मांसाचे तुम्ही चिकन लेवल कित्याक मारा ते आता जे मॅडमान एक टॉपिक म्हणलं पण म्हणून हांवें तेका थंय स्टॉप केलें रॉंग मेसेज पावपाचें लोकांक माझी म्हणणे कितें आसा बरा रायट कोना तू गाय मास खाना रॉंग मेसेज लोकांक पावपाक जायना रायट कोना एक मनशा खातीर दाबलो हांवें ते सारखे प्रूफ केल्लो सारकें सांगला तुका रायट ना सचिना म्हणलें सचिना रायट ना कित्याक तो गाय मासा तू खाता तू सारकें म्हणलें केन्ना आयज म्हणलें पळय 5-6 दीस पयलें तू धरता पळय राजूजा ते रायटा म्हणलें तुका रायट धरपा पूण तेका रायट ना म्हणलें कित्याक तो आमच्या वांगडा खावपी मनीस
आमच्या वांगडा भोवपी मनीस तो ते सचिन तुम्ही फोन ते तुमचे फ्रेंड ते तुम्ही ते आमकां तू धा, तुका रायट बट हा. तू एक मनशा खातीर आमच्या समाजाक तुमकां कांयच ना हांवें तुमकां कांयच ना तुमकां कांयच ना तुमचें टेन्शन ना तुमकां कांयच ना सगळ्या आमकां पळय गणपती लागता दिपावली लागता बसंत जे उदर काडले हा, ते कोणाक खबर बरोबर आहे. खबर ना आमकां तुम्ही किती म्हणता तुम्ही हात उचलपाचे म्हणता तुम्ही म्हणजे म्हणणं तुम्ही हांव म्हणटा कितें हांव तुमकां कितें म्हणटा पळय एक खंयचे एक मनशा खातीर तुम्ही ऑर्गनायझेशनाक धरी घातलेले बरो कमेंट मारला तेका सचिना मारला तेका म्हणला म्हणले तुम्ही तुमचे मदीं जाले फ्रेंडशिप हांगा पावपाक आयतू काय ते हात उबारलो येवन माझे हात उबारलो येवन डायरेक्ट कमेंटान लागून हो त्या रावला उपास असता दीस ताका आमी एक गांव काय हात लावपाची म्हणटा ते काल जाले हांव म्हाज्या फ्रेंडा वांगडा रावलो उलयत हो आयलो हो वचपाचो रायट लेफ्ट सायडीन म्हाका पळय रायट सायडीन गाडी उडयली आयलो रावलो येवन रावलो म्हणलें हय एकटो आसलो गाडीन तो आनी खबर ना हांवें पळोवना हांवें ताका लक्ष सुद्दां दिवना आयलो म्हाका म्हणपा लागलो तुवें कमेंट कितें दिलो म्हणून दीड मारना म्हणल्यार खंयची कमेंट तुवें कमेंट मारली पयर पुलिसां मुखार म्हणिल्लें कमेंट दिली मारता म्हणून हांवें तशें कांयच म्हणलें कितें तें विचारलें आनी साहेबांक खावना म्हणलें साहेबान सांगलें कितें पडटा तूं खंय कितें म्हणलें ताका हांव कितें म्हणटा पयर इशू काबार कोर्ट म्हाका काबार करना मारपा इशू ताजे जाले येयला रे पयर तेणी म्हाका काबार केले कित्याक आमी तेणी विचारलें म्हाका सगळे डेली मारूना म्हणटा तो चालू जाला इशू तो हांव तरी म्हणटा सारखे रे आनी लोकांक वाटपाक आनी जपिलो न्हू मीट केलो काबार आम्ही आमचे फ्रेंड हा पळय हिंदू आमचे आमचे खूब आम्ही केन्ना आम्ही वाटून हांवें ताका कितें म्हणलें म्हाका सरान सांगो हांव आतां दिली म्हाका सरान सांगो हांव आतां दिली ना म्हणना म्हाका गोश्टी म्हणजे काय मारपाक आतां हांव केव्हा गिराव गाळ्या गो हांवें ते परत मारले गाळ्यो ना म्हणना मागीर काडून मूठ मारली पोटार आतां म्हाका वगीर राव सांग म्हाका तूं म्हाका हांव एकूच म्हणटा तुमी हांगा येवपूच न्ही एक्चुअली फर्स्ट थिंग तुमी हांकां हाडपूच न्ही फर्स्ट दोघांचे इशू तो आता धमकी आमी काय दिता हाडना आमचे पयले धमकी आमची बायलां न्हू भुरगीं फॅमिली काडप रॉंग मॅन टू मॅन घडटा पळय बायलां मदीं न्हू बिकॉज शी गव्हर्नमेंट सर्वंट हो पण पीएम कोण धांवलोवपाक शकना कोण धांवलोवपाक शकना आनी कोण करपाक शकना फुडें मारले तूं ट्रान्सफर मारल्यार म्हणजे येला ती हे सांगते तेणी कितें म्हणलें तर तेणी फॅमिली मध्ये कितें हाडलें सांगता म्हाका हांव एक रिस्पेक्टा म्हणटा तेणी फॅमिली मध्ये हाडलें तेका करून फॅमिली मध्ये हाडपाची हांव भायलोच ना म्हणना आनी बोन मूळ कोणा विसरता जायना आनी इंडिया म्हणटा कोणाक आमी हांव म्हणटा नेशन आमी इंडियन म्हणटा बट तुमी भायले ना म्हणटा म्हणटा एक्सेप्ट करता हांव म्हणटा सद्या गोंयांक आमच्या गोंयकारांक कर्नाटकाक चड हांव म्हणना बट धमकीचे प्रश्नूच ना मॅडम तुमकां धमकी दिला तेका गरज ना फॅमिली मध्ये हाडपाची तुम्ही गव्हर्नमेंट तूं देव पसून पळोवन घेता तशें विचार हाडला म्हणून विचार तेका ट्रान्सफर मारला तुम्ही येतले उभे रावपाक शुअर नो सांगला सिंपल म्हणटा तूं जीएमसी काम करता न्ही यू आर वर्किंग फॉर अ नोबल प्रोफेशन फर्स्ट थिंग तू जात पळोवन हे करता काय करिना मागीर हांव सर आता त्यांच्या सपोर्टरान सांगला की म्हणून तेंचे सपोर्टर न्ही हांव जे डायलॉग आपण क्लियर केला इतलेच तेंच्यानी आता काल आमकां धमकी दिल्या की म्हणून आमकां फॅमिलीचेर केला तेंच्यानी म्हाजो घोव आनी हांव एकटेच रावपी एका जितो मारीत जाल्यार हांव मागीर म्हाका सांबाळपी कोण ना कळ्ळें तुमकां ते आतां तेणे आमकां धमकी दिला तेंच्यानी कोण राजू झा आसा पळय तेंच्यानी आमकां धमकी दिला की म्हणून म्हाका काडून तो काणकोण मारतलो म्हणून आणि 2 महिन्यांच्या भितर तडी पार करतलो खंय आमकां तो सगळी आमच्या फूल फॅमिली तडी पार राजू झा सो इन हे सगळें कित्याक जालें तेय कारण न्हू हे आता हे कितें इश्यू जाल्ले पळय सर काल ते सगळे मिटयल्ले
मिटोन तरी पण यांच्यानी हात उखलला. आता यांच्यानी सांगता की म्हणता म्हाका आता ट्रान्सफर बी जाले फुल्ली रिस्पॉन्सिबल इवन दो आमका दोघांकू किती झाले त्याला फुल्ली रिस्पॉन्सिबल राजू झा. तुम्ही एकामेका मारून घेऊशा तुम्ही काय म्हणून धमकी दिला तुम्ही एकामेका मारून घेऊशा आमच्या किती म्हणून तुला सुद्धा फॅमिलीची धमकी दिला असेल नाही का फॅमिलीचे नाव सुद्धा घेऊन ना. नाही घेऊन ना. फॅमिलीचे आहे. तू सांगणार आहे ना ऐकू सरा विचार. विचारा मला सरा विचार. ब्लेम घालला डायरेक्ट सरा विचार. ब्लेम घालला का त्यांनी म्हणला म्हणून त्याला अहो ते पॉइंट फक्त क्लिअर म्हणला माका म्हटलाच असतं आम्ही तर काय म्हणू ना काय म्हणू ना ट्रेनिंग गाडी ट्रेनिंग गाडी मला तोय गाडी मारतो म्हणता होय त्यांना इश्यू भेटायला डिलीट करून कबाल का बिकॉज तुम्ही एक वाड्या राबाजी सगळे तसे ना डिलीट करून त्यांच्या सरांनी सांगायचं डिलीट करतो असलं ना सर. मका सांग तू येऊन मॅडम मका सांग मॅडम आम्ही कोण नाही बाय आम्ही ऍडजस्ट करून जगपा जाय एकामेका जगपा जाय न्हू एक गव्हर्नमेंट इश्यू आलो बरं पोलीस स्टेशनाचे रिलीज गव्हर्नमेंट इश्यू आलो. केस झाला होता हा केस केली त्यांच्यानी कशी केस केली झाली केस कंप्लेंट केली केस जाऊ ना हा तिथे कंप्लेंट केली एफआयआर झाला एफआयआर मध्ये बाबू हे केलं ना. एफआयआर जाऊ ना कंप्लेंट दिला हा, तिथे complaint दिली का ना? गव्हर्नमेंट नाही तसे न्हू सर, complaint सर्व्हिसार दिली. पोलीस सर्व्हिसार रावला तुमचे सेम आमकां सेम आसताले पोलीस हांव तुमकां तें म्हणना हांव तुमकां सिंपल होय सर हांव कितें सांगता म्हणटा हांगा मिटयले न्हू आणि परतून तुम्ही हय. भायर इश्यू करपाचोच न्हू. मागीर डिलीट केल्यार खबर आशिल्ली न्हू कित्याक आज बरें हांव बरें तुम्ही त्यांच्यानी उलयता तुम्ही मदीं रॉंग ना दाखयता. रॉंग मेसेज न्ही मॅडम हांव तुम्ही तुमकां रॉंग म्हणटा मेसेज पळय दिता त्यांच्यानी सारखे उलयता तुम्ही जेन्ना रॉंग उलयता तुम्ही रॉंग उलयता तुम्ही रॉंग उलयता तो सारको उलयता पळय हांगा. जेन्ना सगळ्यांक खबर जालें न्हू तुमी एक डिलीट करपाक आशिल्लें तूं कित्याक आमी खबर आहा culprit म्हणटा तुमी जर आमी म्हणटा भाईचारा म्हणटा पळय तर तुमकां फाल्यां हांव सोड हांव तरी मडगांवचो हांगा आनी खंयचो आसतलो तुमी हांगा रावपाचें सगळें एकामेका तोंड पळोवपा जाय तुमकां तुम्ही जर मागीर काल मागीर डिलीट केल्यार तूं कितें जड वयतालें ना तशें न्हू तुजी हांव तेच म्हणटा कितें काबार एक्सेप्ट करता कित्याक उलोवपाक की तूं आनी 10 जाणां कमेंट दिता आमचे मदीं कोणाला चान्स दिता पळय आमी मरे फालतू लोकांक चान्स दिता हितून उलोवपाक तुमचो उपासो दीस आमकां आमकां तुमी डिस्टर्ब हें करपाचें ना पीस आतां आज फाल्यां ओलिया आनी फाल्यां जुमाय आमी एडजस्टमेंट खूब आमच्या इंडिया भितर खूब एडजस्टमेंट करून आतां जगात सद्या बऱ्या भशेन जावन निवडली म्हणटा हांव कळ्ळें हांव दोनूय समाजाक कांय ब्लेम करपाक शकना तुझे मान्य करता आमचे friend आसा. उरलेले पळय ते म्हाका पटले की तुवें बरोबर सांगलें पण आता थंय आता येवन आता आता माझ्या हय. आता तू आता माझ्या वांगडा बरोबर भशेन उलयलो का ना हय. आता तू समोर राजूच जा तू यो बरोबर भशेन यो बाबा कालची ते कमेंट दिली म्हाका जालें न्हू आमकां काल सपलें न्हू आमचें तू कमेंट दिली म्हाका ना करूं ना अजूनय करूं ना तू बरोबर सांगतालो जाल्यार थंय तुजी मारतालो ना तशें ना इतले एक सांगता तुमकां इतले फुडले येयला पळय तेंकाय कॅरियरा आमी आसा. फालतू विशून मरे लोकांक हाडून कांयच फायदो तेंचो कॅरियर पळय चिता आमचोय बी कॅरियर आमच्या भुरग्यांचो कॅरियर आहा हांव तसलें पण हांव कितें म्हणटा 2-3 मनशां खातीर तुमी पिशें येनाका काबार करून कालूच जाता ते इतले लोकांक गरजूच नाशिल्ली न्ही Okay, tell him to say sorry in front of this. He has cheated him. बरें तो सॉरी sorry म्हणा, आम्ही मारलो delete मारता. तुम्ही Delete सॉरी करता. म्हणा काल आमी डिलीट करता म्हणटा तुम्ही हा? तुम्ही तुमची मिस्टेक म्हणून रेडी आहा तो म्हणतो रेडी आहा मिस्टेक तो तेणी म्हणून सॉरी म्हण तेणे तुम्ही हात म्हण नाका नको. तुम्ही आज तुम्ही हांव जितकं तुमकां सॉरी मारला, म्हण म्हणला तुम्ही तितकं हांवें तुमकां हात सॉरी म्हण म्हणला ना ना, ना म्हणू ना म्हणू ना. हांवें तुमकां डिलीट करून म्हणून सॉरी म्हण म्हणला ना बिकॉज तुमचे रिस्पेक्ट करून सेम थिंग काबार जाता बट मॅडमी उलयली म्हणून हांव आतां उलयता इज अ गव्हर्मेंट सर्वंट आमी कोणा इन्वॉल्व जावपा बिकॉज सिंपल सांगता तिका एक रिस्पेक्ट आहे आमी आमच्या बायलांक हाडून भायर दवरपा न्ही टायम लागना कोणाक बाबा गव्हर्नमेंट सगळ्यांची बायल बायल माझी बायला येयला पण गव्हर्नमेंट सर्वंट आमकां कोण ना आणि फाटी मेन हांव तुमकां कितें म्हणटा तुमची फॅमिली असते ती उरली ना कोण ना माझ्या हांव आवय बापूय बी मेलो माझी आवय फक्त आसा माझा बापूय मेलो आयक समजून तरी घे पयलीं उलोवपाक तर मागीर तुम्ही तुम्ही आता म्हणटा जो गोळ तेच्या फाटल्यान कोण उबो रावतलो तिच्या फाटी उबो रावपी कोणी भरपूर जाण आसतले ते म्हणना तुमच्या फाटी पासून उबो रावपी भरपूर जाण हांव तुमकां कितें म्हणटा तशें काही जे काय जावं ना आयज पर्यंत कोणा मारून उडोवना हांगा गोंयांत ते लोकांनी तकलेन घालनाका प्लीज मारून उडोवपाची तेणे गोष्ट आतां घातल्या हात मारून उडोवपाक कोणाकूय येता आनी मारून फादर मारल्यार तोय मरतालो न्ही पडून वयची फादर पडल्यार तो जेन्ना मरता उगडल्या जेन्ना हय मॅडम हांव हांव कितें म्हणटा मरपाक म्हणजे फादराक गरज ना रायट स्पॉटाची गरज आसा मरपाक हांव ताका सॉरी म्हणपाक जायना आनी ताका बी लावपाना सिंपल तेमकां बी जायना सॉरी म्हणपाक तुमी बायल म्हणून म्हणटा
टायम जालो तुमचो हांगा पोलीस स्टेशनार तुमी एक्चुअली स्लो जावन येवप न्हू म्हाका खबर आसा तूं म्हाका झगडे करता मागीर म्हाज्या घरा फाटल्यान म्हाका रावपाकूच जाय हय हय तुजे गोवा फाटी रावपाक लोक कितले पळय आसूं ते आमचे सगळे लोक लॉ एंड ऑर्डर सगळें केन्ना रॉंग जायना सांगूंक शकना कितें जाय तें आतां मिडिया आयला मिडिया मुखार क्लियर करा न्हू दिश्टे तुमी आतां बोवाळ म्हणून उलयता पळय ते रॉंग अशें पडटा तुम्ही वदचे wrong आमी आतां आमी उलयता न्हू आतां तुमचे कडेन उलोवपाक एक पाय घालपाक पडटा म्हाका हय हय कॉम्प्रोमायज एक तो मदीं पड म्हाका मदीं पडपाक साहसी ना कॉमेंट दिली मारता म्हाका मदीं पडपाची गरज नाशिल्ली पण फक्त एक तू आता एक कितें wrong message ते म्हाका रॉंग इंग्लिश पण म्हाका कोण कितें केलं न्हू ताका रोखडेच आवडटा हय हय ऑब्वियसली ते तुमचे म्हणून तू म्हणे घराकडे ठेवलं माझ्या सायडीन माझं कॉमेंट डिलीट सर, मारता माझ्या सर्व्हिसेस माझे तो काय ना. तुमचे बरोबर दिवपाक जाय. पळय सांगा तुमका ट्रान्सफर रिझन आसा तुमचे तुम्ही इतले बरें काम करता तुमकां कित्याक ट्रान्सफर मारतलो तो भांगरे मारून शिकवलं तुम्ही गव्हर्नमेंट माझ्या सायडीन हांव गव्हर्मेंट आपली पावर आसा म्हणटा आपण मारतलो म्हणटा तेजे आसल्यार तो गव्हर्मेंट सर्वंट आसता न्ही बाबा पळय हांव माझी कॉमेंट डिलीट मारता ते उदी मारता डिलीट तुम्ही आपय हांव भायर उलयलो म्हणून हांव लोक म्हणटा मदीं पडपाक शकना तुमी कितें आसता ते काबार करया हांव भितर बसून क्लियर करा उपास करता दिश्ट्याचे तांकां त्रास नाका सगळी जावं नको आतां तुमी पळयलें की एका कमेंट्सा खातीर हो सगळो इशू आसा प्रेजेंटली आनी फोंडा पुलिसां कडेन पावलेलो आसा. आतां राजीव झा जी पार्टी आसा ती ऑलरेडी भितूर आसा आनी जी सेकंड पार्टी आहा ती आतां भितूर गेलेली आसा. आनी तुमी पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास देव बरें करूं.